म्हज्या भयणीन भावनो जेजून आमकां खूब सांगला पूण हातूंतले आमी इतलेंच मनान दवरया की आमी केन्नाच भिवंक फावना म्हणून पूण भिरांत येता आमचेर आमी कांयच वायट करिनासतना खूब फावटी आमचेर वदृश्य कोसळटा तें कोसळ्ळें म्हणटूच आमी कितें करपाचें तें नकळो पूण जेजू आमकां सांगता तुमकां हांव बरो वळखता म्हणटूच आमी वयले वयर न्हय पूण आमचें जिवीत भितरल्यान ताच्या एकवटान सारूंक जाय कित्याक तो आमचे भितर आसा आनी तो तर आमचे भितर आसा ताणेन वायटाचेर जैत व्हेलेलें आसा म्हणटूच आमी जें आमचेर वायट कोसळलेलें आसा जावं उतरां कोन्यो चाल हें सगळें ताच्या ताब्यांत करून ताच्या नांवांत आमी भायर काडीत रावंक जाय तें आमी भितर दवरूंक फावना म्हणटूच तो आमकां भितरल्यान स्वतंत्र करता ह्या वस्तूंतली आनी तो आसा म्हणटूच ताची गोठाय उदीक आनी उदीक वाडटा पूण तुमी जाणात कशे भशेन हें सगळें घडटा पळय तें म्हणटूच आयज पयले वचपान सांगता आमच्या कोरण्यांक लागून न्हय देवान आमकां पुता वरवीं हातूंतली सुटका दिल्ली आसा तर आमचो भावार्थ म्हत्वाचो भावार्थान आमी पत्करता तेन्ना बाकीचे तो आमचे सगळें कितें करूंक जाय कितें म्हणूंक जाय तें सगळें करून घेतलो अशें आमकां कळीत केल्लें आसा म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो सांत इनास आंतियोकियाचो अशें आयकलेलें आसा की जेन्ना ताका शिवाच्या फुड्यान उडयलो तेन्ना ते शिव आयले आनी ताका मागीर फावसून मारलो म्हणलें ताची आडां बा थोडी एकठांय केली आनी एकली बायल वस्तुरी अशीच मागीर सोदूंक लागली सोदतना त्या मातयेन तिका इल्लो कुडको ताच्या काळजाचो दिश्टी पडलो आनी ताचेर जेजूचें नांव आसलें म्हूण अशें सांगतात हांव म्हज्या नवसरणीच्या घरांत गेल्या उपरांत दुसऱ्या दिसा एक धाकटें पुस्तक वाचतना हें म्हाका आदळ्ळें आनी तें आदळ्ळ्या उपरांत हांवें म्हणलें ताणेन इतलो जेजूचो मोग केलो आनी तो इतलो जेजूक एकवटून आसलो की ताच्या काळजांत पर्यंत जेजू आसलेलो आनी ताचें नांव तितूर म्हणलें तूं आकारलें गेलें म्हणटूच ताणें म्हणलें म्हज्या जिवितान हांवें कशे भशेन जेजूक एकवटून रावंक जाय त्याच पुस्तकान अशें बरयल्लें आसा हेसडीक मागणें सगळो गत आमी तेंच म्हणून दाविदाचे पुता म्हजी काकूळ तुका दाविदाचे पुता हें म्हणत रावलें की ना मागीर तातूंत आमी एक जाता आनी तें आमच्या जिवितान घडोवन येता म्हणून ताणें म्हणलें जेजूच्या नांवांत म्हाका रावंक जाय आनी म्हाका जेजून तेंच उतर ताचें दिलें म्हजे सवेर रिगून राव आनी हांवूय तुजे सवेर रिगून रावतां ताणें म्हणलें अशे भशेन म्हाका पवित्र आत्मो दाखयत आसलो प्रत्येक सुस्कारान जे आनी जू म्हणून म्हाका तें ताणें दाखयलें आनी ते मेरेन सान जेजूच्या नांवांत म्हाका रावंक ही सदांच हांव कृपा मागतां तर तुमी प्रत्येक जाणां कशे भशेन तुमचें जिवीत जेजूच्या मोगान सादतात तें तुमी पळयात आनी ते भाशेन आमी जियोया आनी हे भाशेन आमच्यान कांय करूंक जायना पूण तो आमचें सगळें करून घेता आनी जेन्ना तो करता तेन्ना तें फळदायक जाता जो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्या आपणाचेच वस्तूंनी फळां दिवंक जायना पूण ताचे सवेर रावत तर सुबां फळां दितले आमी आमकां कळचें ना कितें कोत्ता पळय ती तो जाणो आनी तो दुसऱ्यांक ते भाशेन त्या फळांचो परिणाम आनी फायदो काडून दितलो तर आमच्या आत अशें उलटीन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोवन येता ताका एकवटून रावया आनी आमचे भितर आहा तितलें कित्याकूच भिवचें न्ही सगळें ताच्या ताब्यांत करया आमची चिंतनां भावना चाल पातकीच जी पळय आसा ती आनी बरी पर्यंत सगळीं ताच्या ताब्यांत करया कित्याक देव जर आमकां
दोन्ही वतींनी नाडटा तर आमी ताका भिवची न्हय. हे सगळें जेजूच्या ताब्यांत केलें की ना, जेजू आमकां स्वतंत्रपणी जिवंक दिता आनी ताच्या मोगांत उदीक आनी उदीक पेटोवन आमी ताचो मोग उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक तो दिवंक आमची खुशालकाय उदीक भोगतली. आमेन.